Amchi la sundi garza Tuja mogacha uja Tuja mogacha uja Jesus mogacha kya Amchi la sundi garza Tuja mogacha uja Tuja mogacha uja Suirak dvesorta Goyami briti vobu Suyok man kurkat Goyami mapikoru Suirak dvesorta Goyami briti vobu Suyok man kurkat Goyami mapikoru Jesus mogacha kya Amchi rasuli karza Tuja mogacha uja Tuja mogacha uja Jesus mogacha kya Amchi rasuli karza Tuja mogacha uja Tuja mogacha uja Jesus mogacha kya Amchi karzan tuja mogan lasun Ye sanje novian tuja payashi amin dauna ilham Tuzo ullo tuja apone amin manun घेतला Tuka buzunk, tuka vundunk Tuja sangata o वेळ सारुंग जेसू आम्ही समाजाल्या खरो जीव जेसू मार्तिरांचो जेसू मार्तिरांचो राय रक्त साक्षांचो ध्वनी या बो पवित्र संस्कारान आमचे पासत हाजीर जाला दुनिया आम्ही सत मानता ओय जेसू हांव सत मानता तूं खरो जीव देव या बो पवित्र संस्कारान म्हजे पासत हाजीर जालाय सगळ्या मनान सगळ्या काळजान सगळ्या बळान सगळे सुक्तेन खालत्या काळजान तुका पोरनिपाट आनी नमस्कार करूं हांव म्हजी मान बागयता Lord, I bow my head in adoration with all my heart, with all my soul, with all my strength. I adore you and I worship you, Lord. आमची मान बागावन आमच्या सुम्याक आमी पोरनिपाट आनी नमस्कार करूया Namaskar tuka kurta Mogam so tuka dita Namaskar tuka kurta
tuka garda mogamcha tuka dita. Martyrs' blood, seed of Christian faith. रक्त साक्षांचे रगत ख्रिस्ती भावार्थाचे बी आमचे मुखार आसा. तो रक्त साक्षांचो धनी जाचे पासत सगळ्या रक्त साक्षांनी आपले रगत वारयला. And hence we call them martyrs of Christian faith. The disciples, the apostles, the followers of Christian faith who stood up to shed their blood for the same Lord whom we adore and worship right now. Osto sumi, tuzo sumi, mozo sumi. जाका बागेवन थॉमासान उलो मारलेलो, म्हज्या सुम्या म्हज्या देवा, my Lord and my God. Yes, Lord, we open up to you. We adore you and we worship you. आमची बसोड आमी चालू दवरता. तुका आमी वाखाणटा, दिनवासता, वंदिता. तूं एकलोच खरो जिवो देव जाचे पासत खुद म्हजें रगत पासून वारोवप म्हणल्यार एक व्हड भाग. ह्याच विश्वासान मार्तिरांनी रक्त साक्षांनी आपलें रगत वारयलें. म्हज्या दुनिया, म्हज्या देवा, तुजे भितर रिगूंक म्हाका फावो कर ह्या वेळार. Lord, allow me to enter you. तूं म्हज्या काळजान आसाय. तूं म्हज्या काळजान दर दिसा पवित्र कुमन्यावांतल्यान येताय. तुजें उतर तूं म्हज्या कानार सादोवन तुज्या उतरान तूं म्हाका घोट करताय जेसू. म्हाका तुजे भितर घे. Allow me to come in you. Jésus, tu monde jiva, umru jivitazo, daruk tu adunyazo, tur sordonezo. Jésus, tu monde jiva, umru jivitazo, daruk tu adunyazo, tur sordonezo. तुझे बिने ना शांति ना भरोसा, तुझ्या हातात जीव प्राण मोसो, दूध मोसो आसरो. जीवने मोचे तुझे बिने
शांति नाबोलवासो Jesu tumo jivo obru jivitaco Moja Deva, Moja Raya, Moja Dunia, Moja Adashya, Moja Deva, Moja Jesu, Moja Raya, Jesu Moja Moga. कृपेच्या सागरा तुझें दर्शन म्हाका दी जेजू तुझें दर्शन घेवंक म्हाका फावो कर उदकान आनी रोगतान तुका गोवाय दिवंक जांकां तुवें फावो केलां जेजू ते सुभागी आयज तुज्या पांयाशी आमी आयल्या तेन्ना खेरीत भाशेन आमी ह्या दिसाचो उगडास करता आमच्या इतिहासान भोव करून आमच्या गोंयच्या इतिहासान Martyrs of Kunkolim, कुंकोळेच्या गांवान हे भुंयेर तुजे पासत आपलें रोगत वारयलें त्या मार्तिरांचो उगडास आयज आमी करता सोळाव्या शेंकड्यांत फाटी सरूंक आमकां आदार कर आमच्या दोळ्या मुखार हो दिश्टावो पळोवंक जेजू आमकां फावो कर मार्तिरांचें रोगत क्रिस्ती भावार्थाचें बींग blood of the martyrs is the seed of Christian faith तेंच रोगत तें जेजूचें जें कुर्सार वारयलोलें ज्या रोगता वरवीं तुवें आमकां सोडयलाय आमकां पेकोवणी दिल्या आमच्या पातकां धुवन काडल्यात मरणाचेर जैत वेला हेंच जेजूचें रोगत ह्या रोगतान जेजू तुवें आमकां धुल्यान आमकां फावो कर आमी आमचे कुडीन तुज्या रोगताचे तेंबे भोगूंक Lord, allow us to feel the drops of your blood within our bodies. पातकी जरूय जाल्या आमी तरूय तुज्या रोगतान तुवें आमच्यो कुडी नितळ केल्यात पातकी जरूय जाली आमी तुज्या रोगतान आमचे कुडींक तुवें सोडवण दिल्या पातकी जरूय जाली आमी तुज्या रोगतान दुनिया आमच्यो कुडी तुवें नितळ निर्मळ केल्यात You have washed away our sins. You have purified our bodies with your holy blood, Lord.
सोडवून दितल्या रोगतान न्हूच आमच्यो कुडी पूण आमची जमीन, आमचें घर, आमचो वाडो, आमचें सैम, आमच्या वावराचो जागो, our worship places तुझ्या रोगतान तुवें धुवून काडल्या. जें कितें तुज्या रोगतान उणें पडटा जेजू, तें म्हज्या रोगतान धुवून काड, तें म्हज्या रोगतान भरून काड. हो मार्तिरांचो उलो, रोग साक्षांचो उलो. Here I am, Lord. हो पळय हांव आसा, म्हाका धाड. तुवें विचून काडलेले रोग साक्षी, आपल्या रोगतान तुका साक्षी दितले. तुजे मुखार तेंच गायतात, Here I am, Lord, send me. हो पळय हांव आसा, म्हाका धाड. Here I am. Is it I have heard calling in the night. ह्या वेळार सोणेकलो आमी हेंच मागणें आमचें करुया. सगळे रोग साक्षां बरोबर आमच्या क्रिस्ती भावार्थाचे सगळे रोग साक्षी आसात तांचे बरोबर हो करून आमच्या गोंयांत आपले रोगत वारयलेले कुंकोळेचे मार्तीर, कुंकोळेचे रोग साक्षी. Is it I, Lord? I have heard you calling in the night. I will go, Lord, if you lead me. I will hold your people in my at the Lord of sea and sky. I have heard my people cry, all who dwell in dark and sin. My hand will sing. I will make the stars of night. I will make their darkness bright. Shall I say, Here I am, here I am. is it I, Lord? I have heard you calling in the night. I will go, if you lead me. I will hold your people in my arms. Here I am, Lord. Is it I, Lord? I have heard you calling in the night. I will go, if you lead me. I will hold your people in my heart. I will hold your people in my heart. Hallelujah. Praise you, Jesus. Praise you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord.
my Lord and my my God, Lord and my God, my Savior, my Savior, Jesus Christ. Jesus Christ. I love you, Jesus. I love you, Thank Jesus. you, Thank Lord. you, Thank you, Lord. Praise you, Lord. Praise you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Arga tuka Jesus. Arga tuka Dinwas tuka Dinwas Jesus. tuka Jesus. Mohima tuka Jesus. Mohima tuka Jesus. Hallelujah. 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 Arga Hallelujah. Vandan tuka Jesus. Mohima tuka Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Jesus, my Lord and my God. I love you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Jesus, give me your spirit, Lord. तुझा पवित्र आत्मा आमचेर पाठवची. तुझ्या आत्म्यान म्हाका भरचे. Thank you, Jesus. I love you, Lord. I love you, Jesus. I love you, Lord. Thank you, Jesus. तुझा आत्मा म्हजेर देवयचे. तुझ्या आत्म्यान म्हाका भर, जेजू. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Jesus, my Lord and my God. Hallelujah. You are my Savior, Lord. Hallelujah. Hosanna to your name, Lord. Thank you, Hallelujah. Jesus. Jesus. Praise you, Wash me with your blood. Wash me with your blood, Jesus. Wash me with your blood, Jesus. Touch your people, Jesus. Touch your people with your holy blood, Lord. Wash us, Lord. I am a sinner, Jesus. Wash my sins. Purify me, Jesus. Jesus, purify me. Hallelujah. 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 Thank you, Hallelujah. Jesus. Hallelujah. Praise you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah, Jesus. Praise you, Jesus. जोपर्यंत एक गव्हाची कोडी मातयेन पडून कुसुना ते पर्यंत ती जमनी वेल्यान उगोवन फळां दिवंक पावना. मार्तिरांचें रगत दोतोरेर परतूच देवाचें राज उदीक आनी उदीक मनशाच्या काळजान रीक येता. मनशाचो बदलाव जाता. मनीस चिंतूंक पावता तो म्हजे खातीर मेला. ताणें जेजूक साक्षी दिल्या. जेजू खातीर तो भावार्थान अखंड रावलो. ताचो दिरादीक भावार्थ पडून म्हजें काळीज सगळेंच बदलता. आज पर्यंत हे मार्तीर आमकां एक प्रेरणा सोम्या. तांचें जिवीत, तांच्यो कोरण्यो, तांचें उदारपण, तांचो धीर खोलायेन तुजे वरवीं आमकां सुर्गीचें राज मेवतलें हो भावार्थ धरून आपलो जीव तुजे खातीर ते दिवंक तयार. पवी सभेन तसले अखंड भावार्थी आमकां गरजेचे. आमचो भावार्थ हालता दोलता सोम्या. आमचो भावार्थ दुबावान आमी भरता भावार्था वयर. भावार्थाची स्वता आमचे नदरे मुखार येतात तेन्ना, भावार्थाची स्वता आमकां नियाळूंक उलो मारतात तेन्ना आमी अदीक दुबावता वचून. संवसारान 2 दिसाक तूं मिलाग्र्यो करीत आसाय. जावं आमचे भुमीचेर
आमची सृश्टी आमच्या समुदायांनी आमच्या समाजान सुमया तूं उलयत आसाय. ह्या दिसांनी आमी आयकता जाय त्या धर्माचे कट्टरपंथी उत्पन्न जाल्यात. आपलो धर्म खरो, दुसरे म्हणटात म्हजो धर्म सारको, तिसरे म्हणटात आमचो देव आमकां स्वतान चलोवंक आदार दिता. खंय आमी वेता सोम्या? समाज धर्मा खातीर आमी एकामेका सवेन लढाई मांडटा. एकामेकाचो जीव प्राण घेवंक आमी तयार आसा. आनी करूंक आमचे आमदार आमचे फुडारी लोकांक अदीक आनी अदीक दोशी करूंक वावुरतात. धर्मभेद सैतान आमचे मदें राज करता असो दिसता आमकां. सैतान आमकां एकामेकाच्या भावपणांतले दोशी करूंक दिसपोटी वावुरता. आडगां नाडगां करून, भेदभाव करून, फुटी घालून, धमकी दिवन दुसऱ्यांचे जिवीत नरकान घालूंक तो तयारूच आसा. पदवी आसा ताका सोम्या, ताचेर व्हडली पदवी तुवें आमकां दिल्या. पवित्र आत्म्याची शक्ती आमकां, पवित्र आत्म्याची बोडाय, ताची देणी तुवें आमकां फावो केल्या. कित्याक जायत आमी झुजूंक पावना? कित्याक आमचे भितर आमचो भावार्थ उकोंड जावंक ना. निरादीक भावार्थाची मनशां, निरादीक गवाय जावंक आमी फुडें सरोना. चालते जिवीत आमचे तातूंत आमकां जायते फावटी अवघडाय येतात. शेडे मोडायेन आमी सारता सोम्या आमचे जिवीत. आसूं, सोडून दिवया. कोण पडटलो म्हाका तें नाका, आमकां नाका, आमचेर अत्याचार जातलो, आमचेर काळी कुपां येतली, आमकां बोटां दाखयतली, आमकां भायरायतले, आमकां त्रास करतले, अशें समजून सोम्या ओगेपणान आमी दीस सारता. तुजी जाप ह्या सगळ्या आट्या विट्या मध्ये, घुसपा गोंधळा मध्ये तूं सायबा उलयताय. उठात, जागात. तुमी तुमचो देव न्हिदूंक ना आजून, तुमच्या सांगाताक आसा. 2 दिसाक पवित्र सभा आमकां एक ना एक उदाहरण दिता. जावं ते भाग्यवंत मनशांची, भाग्यवंत ओस्तोऱ्यांची, जावं ते मार्तिरांची. देख आमकां दिवन जागयत आसा. आमची मनां उजवाडाय सोम्या. जागूय आमकां. न्हय चापलेपणान भरून म्हजो भावार्थ गोड करूंक, पूण दुसऱ्यांचोय भावार्थ हांवें खोलायेन तांकांय बरोबर घेवंक, दुसऱ्यांक हांव एक साक्षी जावं, दुसऱ्यांक उदाहरण जावं, म्हाका तुजो आदार दी. तुझ्या हातात म्हजो हात जेसू घालता. तुका तेगून विश्वास जेसू
तो सोमार आसलो. जुलयाची 25 तारीख 1583 वर्सा 25th July 1583 5 कातोल्क सगळे सुमार 30 वर्सांचे जेजुईतांचे संस्थेक रिगलोले. गोंयान कुंकोळेच्या गांवांत भितर सरले. तांचो हेतू कुंकोळेच्या गांवांत एक खुरीस उबारूंक आनी तशेंच ह्या गांवांत इगोर्ज बांदपाक जागो पळोवपाक. गोंयच्या इतिहासान आनी क्रिस्ती रॉक साक्षांच्या इतिहासान 20 जाण कातोलकांक रगत वारोवचें पडलें कुंकोळेचे धरणेचेर. 14 native Goans, 4 priests, 1 brother, and a Portuguese national. The incident that happened in the southern Goa village of Kunkolim on 25th July 1583. या रॉक साक्षांची नावां हे परी. Blessed Rudolph Acquaviva, born on 2nd October 1550 at Atri in the Kingdom of Naples. Blessed Alphonsus Pacheco was born in the year 1551 of a noble family of New Castile. Blessed Peter Bano, born of humble parents in the year 1550 at Ascona, a Swiss village at the foot of the Alps. Blessed Anthony Francis, born in 1553, was a post-student of Coimbra in Portugal. Blessed Francis Aranya, of a wealthy and noble family of Braga in Portugal, about 1551. Goncalo Rodriguez, a Portuguese. Dominic, a boy of Kunkolim, who was a student at Rashol. Alphonsus, an altar boy, a native of either Margao or Verna. Francis Rodriguez. Paul da Costa, an inhabitant of Rashol. Plus 10 other native Goans, including one from the village of Kunkolim. The 5 religious, along with others, held a meeting in Orlim Church on 15 July 1583, where Father Rudolph was appointed as vicar. In the course of the meeting, it was decided to meet in Kunkolim on 25th July, which was as per the request of the locals who participated in the meeting. Yes, ते मार्तीर कुंकोळीचे मार्तीर अशें तांकां आमी आयज म्हणटा.
We call them Martyrs of Kunkolim. कितें जालें काय? कित्याक तांकां मारलें काय? जेजू पासत आपलें रगत वारोवपाक तांकां भाग कशें फावो जालें? Let us listen to the story, the incident that has been recorded. When they reached Kunkolim, they were unfortunately attacked by the local villagers. The villagers advanced in large numbers, armed with swords, lances, and other weapons, towards the spot where they were standing. Gonzalo Rodriguez, one of the party, leveled his gun, but Father Pacheco stopped him, saying, "Come, come, Senor Gonzalo, we are not here to fight." Then, speaking to the crowd, he said in Konkani, their native language, "Do not be afraid, Bienakat." But the villagers fell upon them. Father Rudolph received 5 cuts from a scimitar and a spear and died, praying God to forgive them and pronouncing the holy name. Father Bano was next, horribly mutilated, and Father Pacheco, wounded with a spear, fell on his knees, extending his arms in the form of a cross and praying God to forgive his murderers and send other missionaries to them. Father Anthony Francis was pierced with arrows, and his head was split open with a sword. Radha Aranya, wounded at the outset by a scimitar and a lance, fell down a deep declivity into the thick crop of the rice field, where he lay until he was discovered. He was then carried to the idol, to which he was bidden to bow his head. Upon his refusal to do this, he was tied to a tree and, like Saint Sebastian, was shot to death with arrows. The spot where this tree stood is marked with an octagonal monument surmounted by a cross, which was repaired by the Patriarch of Goa in 1885. This is the spot where the present chapel exists. The bodies of the 5 martyrs were thrown into a well, the water of which was afterwards sought by people from all parts of Goa for its miraculous healing. The bodies themselves, when found after 2.5 days, allowed no signs of decomposition. They were solemnly buried in the Church of Our Lady of Snows at Rashol and remained there until 1597, when they were removed to the College of St. Paul in Goa, and in 1862 to the Cathedral of Old Goa. Some of these relics have been sent to Europe at various times. All the bones of the entire right arm of Blessed Rudolph was taken to Rome in 1600.
and his left arm was sent from Goa as a present to the Jesuit college at Naples. In accordance with the request of Pacheco family, an arm and leg of Blessed Alphonsus was sent to Europe in 1609. The process of canonization began in 1600, but it was only in 1741 that Benedict XIV declared the martyrdom proved. On 16th of April 1893, the solemn beatification of the 5 martyrs was celebrated at St. Peter's Basilica in Rome. It was celebrated in Goa in 1894, and the feast has ever since then been kept with great solemnity at Kunkolim, even by the descendants of the villagers who killed them. तुझे ओरी उंच डोंगर काढून चढाव तुझ्या उदराक पाळो दिवन दोर्यार चलता तुझो कुरीस उबारून जेजू येता तुझो बाटलाव सोनाकात जेजू Zuzak vetau Dusman moje diraku maka dirana Tuji godai maka di Zuzak Yesu makabiratna makabiratna कुंकळेच्या मार्तिरा मदलो पयलो भक्तिवन रुडॉल्फ Acquaviva. Blessed Rudolph Acquaviva. हाचे विशीं थोड्यो कांय गोश्टी बरयल्ल्यो आसात. त्यो आमच्या दोळ्या मुखार आमी दवरूं येता.
Prior to his posting in Orlin Church as vicar, Father Rudolf Acquaviva was serving in the court of Mughal Emperor Akbar. The emperor loved him so much that he was not willing to easily let go of him. When news reached Akbar about this incident, the martyrdom of these souls was mourned by the entire court of Akbar. The Society of Jesus was simply overwhelmed with holy joy at the glorious martyrdom. Father Goldie S.J. writes, when the news of martyrdom reached Rome, Father Claude Acquaviva, the general at that time, wrote a long and affectionate letter to his brother and Father Blessed Rudolf Acquaviva, the Duke of Atri, in which he spoke with all the faith of a Catholic and tenderness of a brother. The Duke was ill in bed when the letter arrived, but so full was he of the thought of God's goodness in making him the father of martyr that he insisted on getting up at once and prostrating himself on the ground. He humbly kissed the floor as an expression of gratitude, while his heart went out in the flood of tears. He ordered his household to dress in their holiday suits of white and welcomed the news with illuminations, fireworks, and all the state which he could display. Nor did he forget the poor, to whom he distributed bountiful alms. Nor was Signor John Pacheco, the Lord of Minaya, behind in his expression of joy. When the news of his cousin's martyrdom reached him, he wrote to the Father General, "Not only myself, but all my vessels are rejoiced at the glad and blessed news of the martyrdom of my cousin Alphonsus, who was born here at Minaya." The blood of the martyrs is the seed of Christian faith. Martyraंचे रगत क्रिस्ती भावार्थाचे बी.
ह्या मार्तीरपणाच्या 1 वर्सा भितर जायतीं बरेपणां गोंयांत भावार्था विशीं दिसती पडली. 1,500 locals were converted. In 1586 and 1587, the inhabitants of 5 villages, and in 1588, of 4 others demanded baptism. It is a proof of their sincerity that in one of these places, whoever became a Christian was condemned beforehand to death. In 1596, the Christians of Salsette amounted to 35,508. Nor did Kunkolim continue to be hard of heart. One of the many converts there, like St. Paul at the death of St. Stephen, had a hand in the bloodshed. He became a fervent Christian, and with great majority of the village received baptism. बार्देजान पिलेन्नेच्या गांवान वॉलवाडो म्हणटात त्या वाड्यान एक खुरीस, पवित्र खुरीस, भक्तिवंत रुडॉल्फ आक्वाविवा आनी ताच्या सांगात्यांक भेटयल्लो आसा. ताच्यो रॅलिको थंयसर आसा. 27 जुलयाचे म्हणजे आयच्या दिसा हे फेस्त, जाका म्हणटात मार्तिरींचें फेस्त, पिलेन्नेच्या गांवान वॉलवाडो हांगासर मनयतात. हें देवसांव इतलें वाडलें की भक्तिवंत रुडॉल्फ आक्वाविवा हाच्या फाटल्यान जायते भुरगे जे जल्मल्ले तांकां रुडॉल्फ हें नांव दिलें. गोंयच्या महाधर्म प्रांतान 27 जुलय म्हणजे आयचो दीस कुंकोळेच्या मार्तिरांचें फेस्त कितलींशींच वर्सां मनयलां. खिरीत भाशेन आयच्या दिसा हो उगडास करपाक गरज, आनी हो आयच्या दिसा उगडास करूंक आमकां फावो. भोव करून दुनिया तुज्या पांयाशी आमी आयल्या तेन्ना वेगवेगळे तरेन आमच्या भावार्थाचेर, आमच्या धर्माचेर आताक जायत आसात. बडे सुर्यो तोरसादो घेवन न्हय, पूण उतरांनी ओ ज्यो खबरो आयज वाऱ्यार घालीत आसात ताचे वरवीं क्रिस्ती धर्म पाळटल्यांक ल्हवू ल्हवू कुशीन काडून unorganized yet a sure discrimination is raising its head. This cannot happen in Goa. हे गोंयांत घडोवंक शकना अशें म्हणपाचे दीस सरोन वेतात अशें दिसता. भिरांत वाडयल्या
खबरो चडयल्यात. कट्टर मनीस, कट्टर धर्मवादी आपल्यो तकल्यो वयर उबारून व्हडा व्हडान कोणाक भियेनासतना, कोणाक लॉजेनासतना फोटिंगपणा पासून सांगत रावतात. दे स्प्रेड लायज विदाउट एनी फियर. No lies can stand before you, Lord. No rumors can stay forever in the land of truth. जुनी तूं आसा, तुवें सोत आसा. ह्या पासत जेजू, ह्या पवित्र आल्तारार तूं आमचे मुखार आसाय तेन्ना मागता हांव तुजे लागीं, आमच्या गांवांत यो, आमच्या गांवांनी यो, आमच्या गोंयांत यो, आमचे जमनीचेर नव्यान चल जेजू. वॉक अगेन, walk with your martyrs. ही जमीन निवळ कर. मार्तिरांच्या रक्ताची जरी तर गरज आसा ही जमनीक, जाल्यार आमचे मदल्या जायत्या जाणांक फावो कर तुजे मार्तीर जावन. Make us worthy of your martyrdom, Lord, to shed our blood on this land which requires freedom. ही जमीन जी पातकान बुडूंक लागलेली आसा, फोटीन रेवडूंक लागलेली आसा, दुनिया सोडूय आमकां, तुज्या रोगतान आमकां सोडूय, तुज्या मार्तीर जावंक आमकां फावो कर. आनी मार्तिरांच्या रोगता वरवीं कट्टोरवाद्यांची मोना बदल. Convert them, Lord. Bring them to your faith, to believe in you, to accept you as their Lord and God. बरेपण सगल्याक शिपडावंक सोदतात दुनिया, तांकां तुजो आदार दी. आमचे जण एकल्याचें काळीज दुनिया ह्या वेळार तुका उबारता. तुझें उदर आमचे लागीं ह्या वेळार उलय आनी तुजो आशिर्वाद घेवंक आमकां तयार कर. तुज्या उतरान आमकां भर जेजू. ही आमची गोंयची भूंय, सगळे गांव, भोव करून आमचो कुंकळेचो गांव तुज्या उतरान भर, तो निवळ कर. तुझें उतर दुनिया आमच्या कानार आनी आमच्या काळजार सादय. जेजूचेर भावार्थ म्हणल्यार एक व्हड मोलाचें मोती. खूब मोलादीक मोती आमकां फावो जाला. तें सांबाळ, तें राख, तें वाडूय, तें दुसऱ्यांक वांट. ह्या वेळार जेजूचो आशिर्वाद घेवंक आमी तयार जावं. आमकां जी मोतयां फावो केल्यान भावार्थाची, त्या पासत खुशाल जावया. ही मोतयां राखूंक आनी दुसऱ्यांक वांटूंक जितल्याय आमच्या भावा भयणींनी आपलें रगत वारयलां, तांकांय उलो मारुया. दी म्हण आमकां घोटाय, कोर म्हण आमकां मजबूत. आमकां वायट करतल्यांक भोगसूंक, देवा लागीं तांचे पासत भोगसणे मागूंक आमकांय फावो कर म्हूण मागुया. Even at the point of death, they prayed to God, Lord, forgive them. Forgive those who are murdering me. आमकां वायट करतल्यांक भोगोस आनी तांचें जिवीत बदल.
म्हूण मागुया. जेजूचो आशीर्वाद घेवंक आमी दिमी घालुया. आमचे हात आमचे मुखार उक्ते करुया आनी आमची मागणी उतरां नासतना जेजू मुखार दवरुया. तो आमचो सोमी, आमचो देव आमचे मुखार ह्या वेळार हाजीर जाला भोव पवित्र संस्कारान. आनी भोव पवित्र संस्कारांत रावन आमकां ही व्हड मोलादीक मोतयां आपल्या आशिर्वादाची दिता. आमच्या बापा स्वर्गींच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज्य येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायचो आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षितां. तशी आमची पातकां बोगस आनी आमकां ताणें पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतल्यान आमकां निवार. आमच्या बापा स्वर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज्य आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायचो आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षितां. तशी आमची पातकां बोगस आनी आमकां ताणें पडूंक नाका, पूण वायटांतल्यान आमकां निवार. आमच्या बापा स्वर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज्य आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायचो आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षितां तशी आमची पातकां बोगस आनी आमकां ताणें पडूंक नाका, पूण वायटांतल्यान आमकां निवार. सदैव जावं देव, सदैव जावं देव, सदैव जावं देवाचें भोव पवित्र नांव, सदैव जावं देवाचें भोव पवित्र नांव, सदैव जावं जेजू नीज देव आनी नीज मनीस, सदैव जावं जेजू नीज देव आनी नीज मनीस, सदैव जावं जेजूचें नांव, सदैव जावं जेजूचें नांव, सदैव जावं जेजूचें भोव पवित्र काळीज, सदैव जावं जेजूचें भोव पवित्र काळीज, सदैव जावं जेजूचें भोव ओमळीक रोगोत, सदैव जावं जेजूचें भोव ओमळीक रोगोत, सदैव जावं जेजू भोव पवित्र आनी साकरात
साक्रामेंतांत आल्तारा वेल्या सदैव जावं जेजू बो पवित आनी साक्रामेंतान आल्तारा वेल्या सदैव जावं देव आत्मो सांत बुजवणदार सदैव जावं देव आत्मो सांत बुजवणदार सदैव जावं देवाची माय बो बाग्यो तांकवार मारी सदैव जावं देवाची माय बो बाग्यवंत आंकवार मारी सदैव जावं मारयेचो पवित्र आनी कोतावीन गोर सोंबो सदैव जावं मारेचो पवित आनी कोतावीन गोरस सदैव जावं मारयेचे उनोदवंत कुडी आत्म्या सयत स्वर्गा व्हरोण सदैव जावं मारेचे अनंतवंत कुडी आत्म्या सयत स्वर्गार व्हरोन सदैव जावं मारयेचे नांव ती आंकवार आनी माय सदैव जावं मारेचे नांव ती आंकवार आनी माय सदैव जावं बाग्योन जुसे मारयेचो बो निर्मळ पोती सदैव जावं बाग्यवंत सुजे मारेचो बो निर्मळ पोती सदैव जावं देव ताच्या बुडव्या आनी भोगतांताय सदैव जावं देव ताचे पडव्या आनी भोगतात Carry your candle unto